काणकोण वाठारांतल्या भारत संचार निगम लिमिटेड केंद्र सामको वायट स्थितींत आसा। सरकारान ह्या केंद्राचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप समाज वावुरपी जनार्दन भंडारी हांणी केला। भंडारी हांणी भाजप सरकाराचेर उतरांचो फार पेटयला। भारत संचार निगम लिमिटेड केंद्र बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचें अशी तांणी सरकाराकडे मागणी केल्या। काणकोण तालुक्यातलें एक BSNL ऑफिस हांगा व्हडली बिल्डिंग्स आसात, मागीर मशिनरी सेटअप करपाक टेक्नॉलॉजी सेटअप करपाक हें आसा, तेंचे रूम्स आसात। पण हांगची आज परिस्थिती पयली भयानक आसा। म्हाका खंय आयले आमी जणू काय वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा दिसता। इतले आज कोट्यांनी पयशे खर्च करून पळय BSNLान बिल्डिंग बांदली आसा, ते बाकीचे ते स्टोर्स बांदले आसा, पण आज तेजी परिस्थिती इतली वायट आसा, बिकट आसा, सामकी कंडम जाला, सारकी बॅड कंडिशनान आसा। आमच्या हे भारतीय जनता पार्टीचे अंधभक्त म्हणटात, काँग्रेस पक्षान 60 वर्सां पयलीं कितें केलें काम? 60 वर्सां पयलीं हो हे कॉन्सेप्ट क्रिएशन्स ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलें। उदाहरणार्थ कॉम्प्युटर्स, मागीर टेलिफोन कम्युनिकेशन्स, मोबायलाचे हे सगळे म्हणजे लोकांलो संपर्क जे तेजे पेरंट्स आसा जावं भाव भयणी भायर आसात, गांवाची भायर, राज्या भायर, देशा भायर, तांकां म्हणजे उलोवन तेजे संपर्क येवं हाडून तांकां तेजे सगळे विचारपूस करपाक हें केल्लें। पण ह्या 10 वर्सां जो BJP सरकार आसा पळय तो, त्या सरकारान हें सगळें पाड घातलें आसा। आज ज्या परिस्थिती आज ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयात कितें जाल्ली आसती। हें फक्त हेजो फाटले हेतू कितें आसा, हें जे BSNL आसा तें जियो कडेन हँडओवर करपाचें फाटल्या रांतल्यान जातले BSNL कशी वीक करपाचे प्रयत्न चल्ले आसा। आज सांगपा आमी BSNLान काम केले कितलेशे कामगार जे जॉबा आसता ते बेकार तांकां बेकार पोटा हेजे हें हाडलें आसा, कुराड हाडलें आसा। आज ही परिस्थिती तुमी पळयली आतां, ताका लागून हे सगळे जे पळय करपाक कोण कारणीभूत कारस्थानी आसा तेंचेर सखोल चवकशी जावपा जाय। आज ह्या BSNLाची येदे व्हडलें ऑफिस कोट्यांनी इन्वेस्ट करून बांदलें आसा, हांगा कोण अधिकारी आसतलो, ह्या अधिकाऱ्याक चवकशी जावपा जाय। तो इतली वर्स मागीर हेजेर कित्याक देखरेख करना, हे कंडिशनाक कित्याक दवरना, हे सारकी चवकशी जावपा, ताका पनिशमेंट जावपा जाय।